भुरग्यांचे पांय पाळण्यांत दिसतात अशा अर्थाची मराठी भाशेंत एक म्हणणी आसा. मनीस फुडाराक कसो वागतलो, बरें करतलो काय वायट करतलो, कितलो उजवाड घालतलो, हाजी चिन्नां भुरगेपणांतच दिसतात. हें सुचोवपा खातीर जाणटेल्यांनी ही म्हणणी रचल्या. ही खंयच्याय कुटुंबाक लागता तशी सरकाराकय लागता. सरकारान जे मनीस पावतात ते फुडें कशे वागतले हाजी चिन्नां सरकाराच्या भुरगेपणांतच कळूंक शकतात. गोंयांत नवें सरकार सत्तेर आयलां, अजून पाळण्यांत आसा आनी ताका लागून हे पाळण्यांतले पांय दिश्टी पडटात काय कितें हें पळोवंक जाय. आतां मेरेन 3 भुरग्यांचे पांय दिश्टी पडल्यात. तातूंतलो एक कुडचडेंचो मंत्री इंग्लीशमॅन निलेश काब्राल. निलेश काब्राल कित्याक तापले म्हणून खबर ना. पेट्रोल डिझल हाजो ते वेपार करतात जाल्यार खबर ना, पूण तापले. तांचें म्हणणें पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडटात, ह्या संबंदान लोकांनी पिरबुजी कित्याक? जावनी ते 200 एक लिटराक 200 रुपया. लोकांनी इलेक्ट्रीक कार घेवन चलोवच्यो. म्हाका खबर ना फ्रांसाची राणी मॅरी आंतोयनेट हिजे कडेन निलेश काब्रालाचें कितेंय नातें आसत जाल्यार. भोव करून ना, कित्याक हो इंग्लीशमॅन. फ्रेंच क्रांती सुरू जावचे पयलीं फ्रांसांत खूब म्हारगाय वाडिल्ली आनी लोक बाबडो सामको भुके पोटार बाबुरतालो. त्या वेळार हे राणयेन लोकांक सांगलें की पाव पाव जाय म्हणून कित्याक बोवाळ करतात, मेळ्ळोय जाल्यार म्हारग म्हारग म्हणून कित्याक बोवाळ करतात, पाव मेळना जाल्यार केक खायात म्हणून. तीच भास ही निलेश काब्रालांची. पेट्रोल डिझेल जर म्हारग जाता इलेक्ट्रीक कार वापरात म्हणून. आतां पेट्रोल डिझेल म्हारग जाता हें लोकांक चिमटो काडिल्ले भशेन जाता, कित्याक खर्च वाडटा. इलेक्ट्रीक कार फुकट मेळटा, ती कित्याचेरय चलता न्ही, ती जर विजेचेर चलता, विजेचे पयशे फारीक करूं नाका. हें सांगतकच कोणेय निलेश काब्राल हांकां विचारलें जाल्यार हांव नकळो की इलेक्ट्रीक कार सरकार फुकट दितलें काय म्हणून. बरें, सरकार दिना जाल्यार तूं दितलो काय म्हणून. कित्याक चवथे वेळार ताच्या मतदारसंघांत घरांत पोटल्यो पावतात म्हणून आयकलां. तशी जर घराक एक इलेक्ट्रीक कार मांटली जाल्यार तो सांगता तशें करूं येता. फकत विजेचेंच बील फारीक करचें पडटलें. म्हाका एक दुबाव मारलो असो की फाटल्या सरकारांत वीज खातें निलेश काब्राल हांचे कडेन आशिल्लें, तें तो परत मागून घेता काय म्हणून. हाचें कारण अशें की लोक डिझल पेट्रोलाच्यो गाडयो कुशीन दवरून इलेक्ट्रीक गाडयो जर वापरूंक लागले, वीज चड लागतली, विजेची बिलां वाडटलीं आनी वीज खात्याची येणावळ वाडटली. ते खातीर बी हो हें सांगता काय म्हणून. पूण कळ्ळें ना कित्याक तो तापलो पिळगतले लोकांचेर आनी कित्याक ताणें हें सांगलें हें अजून स्पश्ट जावंक ना. पूण फुडाराक असले मनीस कशे वागूंक शकतात हाजो अदमास हांगा मेळटा. पाव मेळना वो पाव म्हारग आसा जाल्यार केक खायात म्हणून सांगपी ती राणी, आनीक पेट्रोल डिझेल म्हारग जाला म्हणून इलेक्ट्रीक कार वापरात हें सांगपी निलेश काब्राल व्हडलीशी वेगळी न्हय. सवायांतली सवाय गाडी जी आसा ताजे परस
आनीक सवाय कितेंय मेळटा जाल्यार सांगपाचें. तें सांगचे सुवातेर चड म्हारग गाडी घेयात आनी ताजेरय विजेचीं बिलां फारीक करात अशें सांगप हें केदें मोठें शाणेपण आसूंक जाय. म्हाका दिसता तांची जीब निसरली. तांकां तशें सांगपाचें नाशिल्लें. आनी कितें जाता, खूब फाटी इंग्लीश उलोवपाची संवय नाशिल्ल्यान जीब मातशी निसरता. म्हाका दिसता तांकां सांगपाचें आशिल्लें बैलांची गाडी वापरात. ती चुकून इलेक्ट्रीक कार जाली. आतां बैलांची गाडी कित्याक? ताजे फाटल्यान एक लॉजीक आसा. सवायांतले सवाय मोटार गाडये परस बैलांची गाडी सवाय. बैलांची गाडयेक पेट्रोल लागना, बैलांची गाडयेक डिझल लागना, बैलांची गाडयेक वीजूय लागना, फुकट. बैलांक लागता तण, तें भायर मेळटा फुकट, तेंय विकती घेवपाची गरज ना. म्हणटकच इतलें फुकट जर तुमच्यांनी जाता जाल्यार उगीच पेट्रोल डिझल म्हारग जालो म्हणून कित्याक बोवाळ करतात अशें तांकां म्हणपाचें आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. पूण खूब फाटी अशें जाता की ती जीब निसरता आनी बैलांची गाडयेच्या सुवातेर इलेक्ट्रीक कार जाता. दुसरे पांय दिसले ते आमचे फोंडेचे मंत्री आनी हिंदी भाशेचे अंत्रुजी बोलयेंत खडेगांठ उलोवपी रवी नायक. तांणी तितल्याच खडेगांठपणान सांगलें की गोंयांत वचत थंय बांद बांदचे, धरणां बांदची, उदक आडावचें आनी तें उदक एक्सपोर्ट करचें. केदी व्हडली कल्पना पळयात. देशांतल्या खंयच्याच शास्त्रज्ञाक ही सुचल्या अशें म्हाका दिसना. कारण भारतान उदक एक्सपोर्ट केलें अशें अजून आयकूंक ना. पूण रवी नायकाची तकली कितली फीन ती पळयात. ताजोय भाड्याचो गुन्यांव ना. गोंय एक्सपोर्ट करतालें मीन, तो एक्सपोर्ट बंद जालो. आतां गोंय एक्सपोर्ट करपा सारकें कांयच करना. म्हणजे एक्सपोर्ट करपा सारकें मॅन्युफॅक्चरय करना आनी एक्सपोर्ट करपा सारकें शेतांतलें पिकूय काडना. आमी सगळे इम्पोर्ट करतात, देशाच्या दुसऱ्या भागांतल्यान वा देशा भायल्यान. आमचे मुख्यमंत्री सावंत ताका स्वयंपूर्णता म्हणटात. म्हणजे सगळें भायल्यान इम्पोर्ट करप आनी सुसेगाद रावप. असली स्वयंपूर्णता आमी सद्या भोगतात. म्हणटकच अशे वेळार जर रवी नायक हांकां एक्सपोर्ट सुचलो जाल्यार ते योग्य नियोजन अशें म्हणचें पडलें ना. कारण फक्तच इम्पोर्ट करून प्रश्न सुटना. बॅलन्स ऑफ ट्रेड म्हणटा तो राखतलो जाल्यार एक्सपोर्टूय कितें तरी करूंक जाय. आनी उदक फुकट. उदक बांयांनी आसा, उदक तळयांनी आसा, उदक न्हंयांनी आसा आनी उदक मोडल्या ह्या मोठ्या अरबी समुद्रांत आसा. जाय तितलें काड. उसपून टँकरांत घाल वो उसपून व्हडल्या बोटींनी घाल, एक्सपोर्ट कर. इतलें सोंपें काम. म्हणजे ही येदी मोठी सुचोवणी सरकाराक रवी नायकांनी पळय केल्या, तिजो खरोच खोलायेन अभ्यास सरकारान करून तो एक्सपोर्ट सुरू करपाची गरज आसा. एकच विनवणी आसा रवी नायक हांकां की हो एक्सपोर्ट सुरू जावचे पयलीं हे बाबड्या गोंयकारांचें मातशें पळोवचें. ते ओगीच पिरगतात. ते म्हणटात की आमकां गांवांत उदक मेळना, नळ आसल्यार नळाक उदक येना. बायलो बाबड्यो कळशे हांडीर घेवन मोर्चे काडटात आनी कितलेशा गांवांनी हें चलता. एक्सपोर्ट करच्या आदीं रवी नायका हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान असल्या गांवांतल्या लोकांक थोडें उदक दिवचें. कित्याक सगळेंच एक्सपोर्टाक गेलें जाल्यार हो प्रस्न कसो सुट्टलो. बरें, तेवटेन कर्नाटक सरकारान धरणां बांदल्यांत आनी म्हादयचें उदक आटत गेलां. थोडें उदक म्हादय न्हंयेक वचचें म्हणटकच तिजोय व्हाळ सारको व्हांवंक लागतलो.
आनीक एक आसा, कांय जाण म्हणटात की अजून नळच ना, उदक खंयच्यान येतलें काय म्हणून. आनी सादे लोक न्ही, गोंय सरकारान एक बरी मोठी फट मारिल्ली की गोंयांत दर घरांत नळ पावलो म्हणून. ती फट वाऱ्यार घाली कोणे? भारताच्या नौदळाचे मुखेली, निवृत्त मुखेली अरुण प्रकाश हांणी. ते मुरगांव तालुक्यांत इसरशी गांवांत रावतात आनी ते म्हणटात की 2015च्यान आमी नळ मागतात. उदक तर नाच, पूण नळ पसून घालूंक ना. आतां सरकाराची येदी मोठी फट येदे मोठ्या मनशान वाऱ्यार घालप म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक लज न्ही. म्हणून असल्यो केशी पळय आसात, थंय लक्ष दिवन रवी नायक हांणी एक्सपोर्ट सुरू करचे पयलीं थोडें उदक तांकांय दिवचें, काकूट करची तांची, कित्याक उदका बगर कशे जियेतले लोक. म्हणटकच हे पांय दिसले आमकां रवी नायकांचे. आनी 2 पांय दिसले, ते अमेरिकन बाबूश मोसेराताचे. ते महसूल मंत्री सध्या सरकारांत. आनीक ते बुदवंत, ते हुशार, ते खूब चिंततात आनी खूब विचार करून नव्यो नव्यो कल्पना मांडटात. तांणी जाहीर केलां की मुणकार केशी पळय ज्यो मामलतदार कोर्टांनी पडून आसात त्यो 6 म्हयन्यां भितर सोंपयतलो. आतां एक लक्षांत दवरूंक जाय की हे अमेरिकन बाबूश मोसेरात पळय आसा, तांच्यो सगल्योच घोशणा गंभीरतायेन घेतल्यो जाल्यार मनीस त्रासां पडटा. तुमकां उगडास जाता जाल्यार पळयात, 2017 वर्साचे वेंचणुकेच्या प्रचारांत तांणी मोठ्या आवाजांत सांगिल्लें की आपूण वेंचून येतकच मांडवींतले सगळे कॅसिनो बोटी आपूण भायर धांवडायतलो म्हणून. मांडवींच्यानी कॅसिनो बोटी उरच्यो नात म्हणून. लोकांनी ताळयो मारिल्ल्यो, कारण लोकांकय तें जाय आशिल्लें. बाबूश मोसेरात निवडून आयले, मागीर कॅसिनो विशीं एक उतर ना. 5 वर्सां बाबूश मोसेरात हांणी कॅसिनोचेर एक उतर काडलें ना, तांकां भायर घालपा खातीर कांयच केलें ना. ती घोशणा 2017 वर्सा पळय केल्ली, ती बाडी वाऱ्यार भिरून गेली. हें लक्षांत दवरूंक जाय. पूण ही पळय तांची घोशणा आसा, ताजे फाटल्यान तांचो केदो अभ्यास आसा म्हाका खबर ना. गोंयांत मुणकार केशी आसात कितल्यो हें ताणें सांगूंक ना. घडये तांकां खबरय नासत. घडये तांकां हेंय खबर नासत की मुणकार केशीच पडून आसात अशें न्हय, तर मामलतदार कोर्टांनी कूळ कायद्या सकलय केशी आसात. आनी राजकारण्यांचें एक बरें आसता, ते चड अभ्यास करपाचे कश्ट घेनात. केन्ना केन्नाय कूळ मुणकार ही 2 उतरां बरोबर वापरतात आनी कूळ मुणकार केशी म्हणटात. आतां हे 2 वेगळे कायदे. मुणकार कायदो एक कायदो, ताजी सकल कितल्योश्यो केशी आसात, आनी कूळ कायदो हो दुसरो कायदो, ज्याचे सकलय कितल्योश्यो केशी आसात. पूण ह्यो 2 केशी एकठांय केल्यो जाल्यार गोंयभर कितल्यो केशी पडून आसात. एक केस दिसपट्टी चलयली जाल्यार पसून त्या केशीक कितलो वेळ लागतलो, आनी ह्या सगळ्यो केशी जर मेकळ्यो करतले जाल्यार तांकां कितलो वेळ लागतलो. हाजें गणीत बाबूश मोसेरात हांणी मांडलां जाल्यार म्हाका खबर ना. गुन्यांव ना तांचो, शिक्षण कमी, तातूंत कायद्याचें शिक्षण तर आसचेंच ना. म्हणटकच एक केस कशी चलता, ती मुणकार कायद्या सकल आसूं वा कूळ कायद्या सकल आसूं, तातूंत साक्षीदार आसले जाल्यार कितलो वेळ लागता साक्षी घेवपाक. मागीर ती केस मामलेदारान ठरयली तरी ती थंयच सोंपता काय ताजेर अपील रिव्हिजन आशिल्ल्यान ती एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलांत वता, हें बी ताका बाबड्याक कांय खबर आसचें ना. कित्याक ही गजाल आदोगादांची, वा जे बाडे कोर्टांक वतात दिसपट्टे परते परते तांची, ताका कित्याक लागला.
पूण हें अशें आसा. मुणकार कायद्या सकल केशी पडून आसात आनी कुळ कायद्या सकलय केशी पडून आसात. कांय केशी अश्यो आसतात की जंय एके ल्हानशे ऑर्डरीचेर वयर एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलांत वचूं येता आनी अख्ख्या गोंयांत एक एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनल आसा आनी थंय 2 प्रिसायडींग ऑफिसर्स आसात. बस 12 तालुक्यां खातीर 2 प्रिसायडींग ऑफिसर्स. केशी आयकून आयकून म्हणून दिसाक कितल्यो आयकतले. बरें, ती केस वयर वता थंय दर्या सामकें म्हणजे मोठो भाग्यवान मनीस आसलो जाल्यार 6 म्हयने 8 म्हयने 1 वर्सा भितर सोंपूं येता. परत सकयल येता, परत ती मामलतदार चलयता. आनी इतलेंय सगळें जातकच निमाण कडेन हायकोर्ट आसाच रीट पिटिशनाक. म्हणटकीर हें सगळें जावपाक कितलोसो वेळ वतलो हाजो अदमास करपाची गरज आसा. कारण ह्यो केशी सर्वसामान्य लोकांच्यो, ह्यो केशी कश्ट करतल्यांच्यो. तांकां तुमी कितलीं वर्सां कोर्टांत स्वप्न झरयत राव म्हूण सांगतले. म्हणटकच 6 म्हयन्या भितर हांव सोंपयतलों ही म्हत्वाकांक्षा खूब बरी, पूण तें घडून येतलें? मामलतदार खूब आसात. एका तालुक्यांत 2, 3, 4, 5, 6 पसून आसात. पूण जालें अशें की इलेक्शन आयलें मामलतदाराक लागता, सेन्सस आयलें मामलतदाराक लागता, डिझास्टर मॅनेजमेंट आयलो मामलतदाराक लागता, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आयलो मामलतदाराक लागता. इतल्याय कडेन वचून येतकच मागीर केस चलोवपाक ताका शक्ती आनी वेळ उरता ना. आतां बाबूश मोसेरात सारक्या बुदवंत मनशान हे 6 म्हयने सांगतना हें कशें करतलो हें आमकां सांगूंक ना. हें कशें हो चमत्कार कसो घडटलो तें जर सांगितलें खूब बऱ्याक पडटलें आशिल्लें. नवें कोर्ट स्थापन करतलो ह्यो केशी चलोवपाक, काय मामलतदारा मदले अमके मामलतदार फकत ह्यो केशी चलयतले, त्यान दुसरें कांयच काम करचे नात अशी वेवस्था करतलो? कितें करपाचें मनांत आसा? घडये हाजेर विचार जाल्लो नासत. कारण सरकार विचार करपाक सदांच फाटीं, अविचार ते रोखडें करता. म्हणटकच हो विचार बाबूश मोसेरातान करचो अशी लोकांची इच्छा आसा. फकत घोशणा केल्यो म्हणून जायना, कारण ती मागीर कॅसिनो मिशी केल्ली तशी घोशणा जाता, तें जावंक जायना. ती फटींगपणां जातात, तशी फटींगपणांय जावपाक जायनात. जर लोकां खातीर खरेंच कितेंय करपाचें आसा जाल्यार तें करपाची मांडणी थारावंक जाय. आनी ती मांडणी थारायतकच अदमास जो करता तो अदमास जाहीर जावपाक जाय, पयलीं घोशणा न्हय. आज घोशणा काम फाल्यां हाका अर्थ ना. काम पयलीं सुरू जावंक जाय, मागीर त्या अदमासान ती घोशणा जावपाक जाय, तेन्ना लोकांचो विश्वास बसतलो. म्हणटकच आज मेरेन हे 3 भुरग्यांचे पांय आमकां दिश्टी पडल्यात आनी ती चिन्नां अशीं आसात. जाणटेल्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे ह्या चिन्नां वेल्यान त्या फुडाराक कितलो उजवाड घालतले हें आमकां दिसून येतलें. तें पळोवपाची तयारी दवरून रावया. ही प्रुडंट मिडिया वेली कार्यावळ दर सोमाराक 8:30 वरांचेर विचरायतात. तुम्ही पळयतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया अवश्य कळयात. मागणें इतलेंच की कार्यावळ पळोवन आनी आयकून कळयात. कारण आमचे मदीं अशेय लोक आसात की जे कार्यावळ पळयनात, कार्यावळ आयकनात, पूण प्रतिक्रिया रोखड्यो दितात. तशें जावचें न्हय. इतल्या खातीर तुमचे कडेन मागणें की प्रतिक्रिया सुचोवण्यो अवश्य कळोवच्यो. तो मेरेन फुडल्या सोमाराक आमी मेळया. नमस्कार.